हांगा एक निवेदन दिवपाक गेल्लें तेलंगणा हांगासरले गोशा महलचे खासदार आमदार टी राजा सिंह हांकां जी अटक जाल्या वाटतं 22 तारखेक अटक जावन तांकां खरें तर हे जामीन मेळ्ळो। त्याच्या नंतर परत तांकां जुन्या हेच्या खाली अटक करण्यात आली आणि मागीर तांकां अजून थंय दवरला अशें आणि तांकां म्हणजे ते ज्या तुरुंगान आसा थंयसर आतंकवादी हेच्या गुन्ह्याचे जे हे आसा ते गुन्हेगार आसात आणि आमच्यो आतां तेलंगणात राज्यपाला कडेन आमी कलेक्टराक काही मागणी केल्या। त्यो मागणी म्हणजे अशी आसा ते जे जिहादी प्रवृत्तीचे आमदार आसात हांगासरले तेलंगणाचे ते तेंच्यांनी कायदा हातीन घेवपाची चिथावणी दिल्या। ताका अनुसरून म्हणजे थंयसरली कायदा सुवेवस्था बिगडूं शकता आणि तेंचेर कठोर कारवाई करची अशें जिहादी विचारसरणीचे आतंकवादीचे जे आमदार आसतात तेंचेर। त्याचबरोबर तेलंगणा राष्ट्र समितीचे जे सरकार आसा ते अल्पसंख्याक दार्जिणे आणि लांगुलजान करणारे आसा हेजे वयल्यान लक्षान येता। आता ताका लागून राज्यात हिंसाचार करणारे जे पोलीस आसा तेंच्यांनी अशा हांकां सोडून दिल्ले आसा म्हणून राज्यातली जी सुवेवस्था ती बिगडूं शकता म्हणून केंद्रीय गृह खातें जे आहा केंद्र सरकारचे त्यांनी हांची दखल घेवची आणि कितें उपाययोजना करची कारवाई करची अशी आमची मागणी आसा। त्याचबरोबर राजासी हांकां तेलंगणा सरकार कडून न्याय मेळत अशें दिसना त्या खातीर त्यामुळे तेंच्यावरील सगळे खड्डे शेजारी जे राज्य असतात महाराष्ट्र गोवा किंवा कर्नाटक या बाजूक ते हे करचे धाडचे थंयसर तेंचे खड्डो चलोवचो अशी आमची मागणी आसा। जय श्री गोमंतक मंदिर महासंघ आम्ही वेगवेगळे संघटना जे मागणी करपाक आयल्ले ते मुख्य म्हणजे आता जो विषय सांगलो आमकां गोशा महल हे जे विधानसभेचे तेलंगणातले आमदार टी राजा सिंग ठाकूर हे एक कट्टर हिंदुत्ववादी तसेच गोप्रेमी आसा। अनेक वर्षां अनेक तरेचे तांचे अनेक हल्ले जाल्ले आसा जिहादी हल्ले जाल्ले आसा अशे सगळ्या परिस्थितीन ते ह्या सगळ्या विरोधाक टिकून रावल्ले आसा। ह्या बाबतीन जी घटना घडली ते गोंयच्या सरकारा कडेन आमची त्या खातीर निवेदन आसा की ही जी घटना घडली ताचे मूळ कारण आसले मुन्नावर फारुकी हाचो शो। थंय त्या भागान हो तेलंगणा राज्यान हैदराबाद हांगासर मुन्नावर फारुकी हाचो शो आसलो ताका विरोध जालो। विरोध जाल्या नंतर तो रद्द करचो अनेक राज्यान तो रद्द जाला। ताणें आमचे प्रभू श्री रामचंद्र सीता माता अनेक देवदेवतांचेर टिका कॉमेडियन तो आनी ते कॉमेडी शोन तो कॉमेडी करता आमच्या देवदेवतांचेर टिका करता। गोव्यांनी हांगासर ताचो शो जावपाक आसलो आमी ताका विरोध करून तो हाडून काडलो आनी शेवटी हांगासरलो तो शो कॅन्सल जालो। थंय पोलीस प्रोटेक्शन दिवन जेन्ना शो जाता अशा तरेचो हातून स्पश्ट आसा की ते जे सरकार आसा ते हिंदू विरोधी आसा आणि हिंदूंचेर जेन्ना अशा तरेन टिका करता ताका हे पोलीस प्रोटेक्शन दिता। आनी ताचें रिएक्शन म्हणून जेन्ना राजा सिंग ठाकूर हाणें कितें आपली प्रतिक्रिया दिली त्या व्हिडिओचो आवाज करून सर तन से जुदा सारके धमक्यो ताका दिल्यो गेल्यो ताका मारचे अशे तेलंगणा राज्याचे ते रशीद खान मधून जे काँग्रेसचे सरचिटणीस आसा ताणें सुद्दां धमकी दिली की ताका मारचो डायरेक्ट ताची हत्या करची म्हणून। ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आमी हे सांगूं इच्छिता की गोवा राज्यांनी आनी हांगासल्या राज्यपालान माननीय राज्यपाल आसात आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री आसात हांच्यांनी सगळ्यांनी ह्या संदर्भात जी कितें अत्याचार जाल्ल्या अन्याय जाल्ल्या टी राजा सिंग ठाकूर हांच्या संदर्भात जे प्रोटेक्शन दिवपा खातीर आसा ते कायदेशीर कारवाई मागणी ती करची तांकां दिवपा खातीर तांकां फूल पोलीस प्रोटेक्शन मेळचें कित्याक तांच्या जिवाक धोको आसा। दुसरी गोश्ट आमी ही मागणी करता गोंयच्या सरकारा कडेन की हांगासर जशे प्रमोद मुतालीक हांचेर जशा तरेन बंदी घातल्या गोंयान येवपाक कित्याक कायदा सुवेवस्था प्रश्न जातलो म्हणून तशाच तरेची बंदी आमची हांगासर समस्त ह्या हिंदुत्ववाद्यां कडेन मागणी आसा सगळ्या संघटना कडल्यान की तशाच तरेची बंदी मुन्नावर फारुकी हाजेरूय येवपाक जाय कारण हो जंय जंय वता थंय कायदा सुवेवस्थेचे प्रश्न निर्माण जाता आणि मागीर हे प्रश्न जाल्या नंतर टी राजा सिंग सारकी तांची अरेस्ट जाता
तांकां PDK एक्ट म्हणजे प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन एक्टा अंडर 1 वर्स भितर सोडूंक सोदता अशें सगळें जावच्या पेक्षा जो मूळ कारण आसा जाणें वचत थंय पूर्ण भारतभरान गेला थंय अशे तरेचे ट्रिगर केला सो हो ट्रिगरींग पॉयंट आसल्यामुळे ताचेर आतांच त्याच धर्तीचेर बंदी घालची अशी आमची ह्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा मुन्नावर फारुकीची. तुझं नाव कितें? जयेश तळी, गोमंतक मंदिर महासंघ. देव बरें.